देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो 21 वोड 15 ते 19. नाचतो जातोच जेजून सिमाक पेद्रूक म्हटलें, सिमांव, जुआंवाच्या पुता, हाचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय? ताणें ताका म्हटलें, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हटलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे पावटी ताणें विचारलें, सिमांव, जुआंवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सोम्या, हांव तुजो मोग करताय म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हटलें, म्हज्या मेंढऱ्यांक राख. ताणें ताका तिसरे पावटी विचारलें, सिमांव, जुआंवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे पावट विचारलें देखून पेद्रूक कोंत जाली आनी ताणें पोर्तिपाळ केलो, सायबा, तूं सोगलें जाणय. हांव तुजो मोग करताय म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हटलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय, पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. जेजू 3 पावटी पेद्रू लागीं विचारता की तो सगळ्यां परस चड मोग करता जाल्यार, आनी पेद्रू म्हणटा, होय सायबा, हांव सगळ्यां परस तुजो चड मोग करता. दुसरे पावट विचारता तेन्ना तोच जबाब दिता, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता. आनी परत तिसरे पावट जेजून प्रश्न करतोच पेद्रू घाबरता आनी दुखी जाता आनी म्हणटा, सायबा, सगळें तूं जाणा. जेजू 3 पावटी ताका म्हणटा, म्हज्या शेळ्यांक राख. ताका ताच्या मोगाक लागून व्हडली जबाबदारी दिता. मोग आनी जबाबदारी बरोबरूच वेता. घोव आनी बायल विस्वासीपणाची जबाबदारी घेतात. आवय बापूय भुरग्यांक बरी रीत रोवीस दिवंक जबाबदारयेन वावुरतात. आमेन.